जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक बेतकी खानोळ्यात सीट दिवचे म्हणून वेंचणुके पयलीं भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक कैद केल्ले, मात ती जागा आमकां दिली ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. जे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाचो अपमान करतात तांकां आमी आतां वा फुडाराक तेंको दिवचे नात. ही गजाल भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक पयलींच कळल्या अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंयांत लोकांक 100 ते 1000 भितरूच चडशे तालाव येतात, पूण पोळे काणकोणचो फेल जाल्लो GI कॅमेरा सगळ्यांकूच सुमार 10,000 तालाव दिवपाक लागिल्ल्यान बोवाळ जालो. हांगा आदींच चॅकपोस्टांचो वावर आसा, पूण आतां कुशीकूच GI खात्यान डिसेंबरा सावन ई-कॅमेरा वरवीं येरादारी करप्यांक तालाव दिवपाचें थारायलां. पूण मजेची गजाल म्हळ्यार डॉक्युमेंट आसून लेगीत सुमार 10,500 तालाव लोकांक आयिल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालां. हडफणे बस भायर उमयोलेन प्रकरणातल्या मुखेल दुबावीत सौरभ आनी गौरव लुत्राची पुलीस बंदखण 4 दीस वाडयली. तशेंच लुत्रा भावांनी वेगळ्या बनावट कागदपत्रा प्रकरणात म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. ते भायर ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावीत आरोपी भरत कोहली हाका म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. गोंयांत आरसीपीचो सानयेच्या वाट्या इतलं लेगीत योगदान ना, तांचो वावर झिरो आसा. फक्त दुसऱ्यांच्या गांवांत वचून धुमशाणां घालतात आनी गोंयांत येवपी प्रकल्पांक विरोध करतात. आरसीपीची स्थिती सध्या ना घर का ना घाट का अशी जाल्या. थोड्या दिसांनी आप पक्षाची स्थिती जाल्या ताच्या परस वायट आरसीपीची जातली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा. आरसीपी बाबतींत तांणी ही भविष्यवाणी केल्ली आसा. दिवचल भर बाजारा कुशीक एके गल्लीत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडल्या. ह्या बायलेक नेमके कशें मरण आयलें ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना, मात घातपाताचो प्रकार आसो असो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार येवन तपास केलो. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें.
गिरदोळी चानर वाठारांतल्या लोकांक थळाव्या पोस्ट ऑफिसांतल्यान पत्रां तशेंच हेर पार्सलां वेळार मेळना। हाका लागून लोकांची सामकी गैरसोय जाल्या। हे विशीं थळावे शुक्रारा पोस्ट ऑफिसांत चवकशे खातीर गेल्ले, मात थंय आशिल्ल्या पोस्ट मास्टरान आपूण कार्यालयांत नवो आसा, आपणाक हे विशीं कांयच म्हायती ना अशें सांगलें, म्हणून थळावो पंच वांगडी सांगता। सरकारान लोकांक बरी येरादारी मेळची म्हणून वेस्टर्न बायपास बांदिल्लो, पूण आतां ह्या बायपासार येरादारी कमी आनी कोयराच्यो राशी चड पळोवपाक मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। सैम विरोधी रात दीस ह्या बायपासार कोयराच्यो पोटल्यो शेवटून मारून पर्यटकांक कोयरांतल्यान येवकार दितात। हेच ते गोंयांत आयिल्ले अच्छे दिन। गोंयांत ह्या नादी लेगीत कितलेशेच लोकांक गोरवांच्या जीवघेण्या हल्ल्याक लागून मरण आयलां, पूण हो प्रश्न तडीक लागना। 25 तारखेक क्रिसमसाच्या दिसा फांतोडेर शिवोलेच्या रिव्हबँक लागसार रस्त्या कुशीक बांदिल्ल्या बैलान हल्लो केल्ल्यान शिवोले हांगाच्या 52 वर्सां पिरायेच्या मॅथ्यू पेरेरा गंभीर जखमी जालो। पिडेस्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण मॅथ्यूआक पाड्याची उपस्थिती खबर नाशिल्ली, अचकीत ताचेर पाड्यान जीवघेणो हल्लो केलो। बैलाक धांवडावपाचो यत्न करतना ताची घरकान्न आनी ताचे वांगडा आशिल्ले हेर दोग जाणूय गंभीर जखमी जाल्ल्या पेरेरा हाका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्लो। हेर जखमी व्यक्तींची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे घडणुकेक लागून भौशीक वाठारांनी खासा करून रिव्हबँक वळावपी भटक्या गोरवां विशींचो हुस्को निर्माण जाला। मांद्रेच्या सरपंचान जुनस वाड्यावयल्या थळाव्यांच्या जमनीत हस्तक्षेप केल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। सरपंचान बाउन्सर आनी गोंयांत बंदी आशिल्ल्या पिटबुल सुण्याचो वापर करून दादागिरी केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। तशेंच सरपंचाचेर पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केल्या। सरपंच हो गांवचो पयलो नागरीक, पूण ताणेच अशें केल्यार गांवचे उदरगतीचें कितें? ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान, पंचायत मंत्र्यान आनी आमदारान खरसाणेन दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। म्हापशा न्यायालया लागसार आशिल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो गंभीर जखमी जाला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालकाच्या कारवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पार्क केल्ल्या गाडयेक कारीन नेटाचो धपको दिलो। हाका लागून सुमार 7 गाडयांचें व्हड लुकसाण जालां। बिरेस्तार रातीं हो अपघात जालो। अपघातात गंभीर दुखापत जाल्ल्याक आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केला।
राजस्थानात सध्या कोल्ड वेव्हाचे वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हवामान खात्यान कोल्ड वेव्हाची अशी परिस्थिती फुडल्या 3 ते 4 दिसां खातीर आसतली अशें सांगून राजस्थानच्या 11 जिल्ह्यां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं राजस्थानच्या करावलीत सगळ्यात उणो म्हळ्यार 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या, जाल्यार साबार वाठारांत चडांत चड 10 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली आसा. तशेंच जयपुरात खर दुखें फाकलां, कुडकुड्याची थंडी लोकांक अणभवपाक मेळटा. देखून थळाव्यांक सादुरकाय बाळगुपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां. जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगरात उण्यांत उणो तापमान शुन्याच्या वयर पाविल्लो आसा. मात गुलमर्ग आनी पहलगामात अजून फ्रीजिंग तापमान आशिल्ल्याचें कळटा. श्रीनगरात उण्यांत उणो तापमान 0.2 डिग्री नोंद जाल्लो आसा. गुलमर्गात 4.5 जाल्यार पहलगामात 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली आसा. जम्मू शारात उण्यांत उणो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्लो आसा. देखून सध्या पर्यटन हंगामाक बरो नेट येवपाची शक्यताय आसा. संवसारभरात सगळ्यात उण्या तापमानाची नोंद ही याकुटिया ह्या रशियेच्या शारांत नोंद जाल्ली आसा. उण्यांत उणो तापमान म्हणून -56 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाल्लो आसा. सेगीत तिसऱ्या दिसाक तांच्या ह्या शारांत हो तापमान तिगून उरिल्ल्यान थळाव्यांमदीं सध्या कुडकुड्याची थंडी सोंसपा बगर आनी पर्याय ना. गुजरातात सेगीत 8 भूकंपाचे धक्के जाणवले. हे धक्के वागड ह्या कच्छ जिल्ह्यात जाणवल्याचे कळटा. फांतोडेर 4.5 वरांचेर पयलो धक्को जाणवलो. ते उपरांत 5:25 मेरेन सेगीत 8 धक्के जाणवल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या भूकंपाचो मूळ रपाराच्या 22 किलोमीटर वाठारा पुरतेच मर्यादीत आशिल्ल्याचे कळ्ळां. हेडलाईन कर्नाटकातल्या मैसूरात 42 वर्सां पिरायेच्या बोमाडे विक्रेत्यांकडेन आशिल्ल्या हिलियम सिलिंडराचो स्फोट जावन विक्रेत्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाले. ह्या 3 जाणां मदीं पर्यटकांचो आस्पाव आशिल्लो खंय. जखमी जाल्ल्या मदली एक क्रिटिकल कंडिशनान आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या स्फोटाचो आवाज 1 किलोमीटर सुमार मेरेन आयकपाक आयलो, इतलो खर आशिल्लो. सध्या ह्या पुराय घडणुकेचो तपास सुरू आसा.
चित्रदुर्ग कर्नाटकात चालल्या बस आणि कंटेनर ट्रकामध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात 6 जाणांक उज्यांत लासून दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 21 जाण गंभीर जखमी जाले। या अपघातात ड्रायव्हराक लेगीत आगतक मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघाताच्या पंचनाम्या वेळार बसीत 5 कुडी तशेंच कंटेनर ट्रकांतल्यान 1 कूड सापडली। या बसीत आशिल्ल्यांच्या फामिलीच्या वांगड्यांक DNA टेस्ट करून कुडी सुपूर्द करतले। तशेंच मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 5 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दितले जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची आर्थीक मजत मेळटली अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी केल्या। रस्त्यावेल्यान धांवपी मारुती ओमनी व्हॅनीच्या इंजिनात अचकीत उजो लागिल्ल्यान हैदराबादच्या अनोजीगुडा थळाव्या मदीं भिरांत पसरली। सुदैवान इंजिनांतल्यान येवपी धुंवर पळोवन गाडयेंतले प्रवासी वेळार उडी मारून जीव वाटायलो। मात व्हॅन हँडब्रेक लायनासतना धांवपाक लागिल्ल्यान लोकूय काचाबूल जाले। मात मुखारूच पेट्रोल पंपा वटेन ही गाडी येता ती पळोवन फुडें स्टाफान अलर्ट जावन फायर एक्सटिंग्विशराचो उपेग करून उजो आटोपात हाडलो। सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी। ह्या घडणुकेंत फक्त ओमनी गाडयेचेंच बरेंच लुकसाण जालां। खासगी बस आणि एसयूव्ही गाडीमध्ये झालेल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात आंध्र प्रदेशाच्या नंद्याल जिल्ह्यातल्या नल्लागटला 4 जाणांक मरण आयले जाल्यार हेर 2 जाण गंभीर जखमी आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसयूव्ही गाडी खंय तिरुपतीच्यान हैदराबादाक वचपाक वताली। ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटलें आनी फुडल्या दिकेन येवपी खासगी बसीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या प्रकरणाचो तपास हैदराबाद पुलीस करतात। गुजरातात चकालिया पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेत वाट्ट 24 लाख रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांद्याच्या ट्रकान हो सोरो लिपोवन व्हेल्लो खंय राजस्थानच्या बॉर्डरीचेर हो ट्रक तपासलो तेन्ना बेकायदेशीर रितीन सोऱ्याची तस्करी करपाचो यत्न केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या कारवायेत 4 जाणांक अटक केल्ली आसा। फुडलो तपास सुरू आसा। युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनात केल्ल्या संशोधनांतल्यान हवेच्या प्रदूषणा बाबतींतली एक म्हत्वाची गजाल उक्ताडार आयल्या। जर हवेचें प्रदूषण चडूच खर असलें जाल्यार कितलोय व्यायाम केलो म्हणून सदच्या जिणेंत कसलोच उपेग जावचो ना अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा। कॅन्सर वा काळजाचें दुयेंस आशिल्ल्या मदीं व्यायामाचो फायदो दिसून आयलो पूण धोको टळूंक नाशिल्ल्याचेंय स्पश्ट जालें। पूण हवेच्या प्रदूषणाक लागून श्वासोश्वासाची दुयेंसांचेर कसलेच उपेग जायना अशें दिसून आयलां।
भारतीयांक सकाळ सारी काय चाये बगर सुख लागना मात चायेचें सेवन केल्या उपरांत कांय जाणांक त्रास जाणवतात. कोणाक पोटांत दुखता, आमट भिकर येतात, छातीत जडपणा वा एसिडिटीचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या त्रासां फाटलें मूळ कारण आमच्या जिणेंत लावन घेतिल्ल्यो चुकीच्यो संवयो. उपाशी पोटार च्या पिवप वा चड दूध वा साखर घालून चायेचें सेवन करप वा दिसांतल्यान 6 फावट तरी च्या पिवप अशी वेगवेगळी कारणां आसूं येता. मात जर च्या घेतल्या बगर तुमचें पान हलना आसत पूण तुमकां एसिडिटीचोय त्रास जाता आसत तर अशा वेळार च्या घेतल्या उपरांत हलके गरम उदकाचें सेवन करचें वा पचनशक्ती सुदारपा खातीर बडीशेप लेगीत खावची अशें म्हणटात. जाका लागून एसिडिटीचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. तशेंच एसिडिटीचेर एक रामबाण उपाय म्हळ्यार गोड खावप. गोडाचो ल्हानसो कुडको लेगीत पोटात जावपी त्रास कमी करपाक मजत करतात. ताक लेगीत एसिडिटीचो त्रास आशिल्ल्याने पिव येता खंय, देखून चायेचें अति सेवन टाळून योग्य ते खावपा पिवपाचेर भर दिवप आयच्या काळात खूब गरजेचें जाल्लें आसा. बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यां मदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा. वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्याक उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिल्ले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रिय जिवीत जगपाक मजत करतात. संधिवात आतां फक्त जाणट्या पुरतो मर्यादीत ना. 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागलां आनी दुयेंतींचो आंकडोय वाडत आसा. जायते तरणाटे दुयेंती सांध्यात घटसाण वा सूज येवप अशी सुरवातेच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात पूण फुडाराक तांकां दीर्घकाळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा. दर म्हयन्याक उपचारा खातीर ओपीडीत दाखल जावपी 10 लोकां मदले 4 जाणांक संधिवाता कडेन संबंदीत सांध्याचें दुखप वा सूज येवपाची लक्षणां दिसतात. एकेच सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणाव, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, स्थूलताय, ऑटोइम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ही हे स्थितीक योगदान दितात. अमेरिकन आहार मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्रौढ बायलेक दिसाक 25 ग्राम फायबर जाल्यार प्रौढ दादल्याक 35 ग्राम फायबराची गरज आसता. चडशे फायबर फळां आनी भाजयो हांचे पासून मेळटा पूण कांय भाजयांनी फायबर चड प्रमाणात आसतात. तातूंत मुळा भाजी सगळ्यात म्हत्वाची आसता. गाजर, बीट, गोड बटाट हे भाजयेचो आस्पाव भरपूर फायबर आशिल्ल्या भाज्यांमध्ये जाता. ब्रोकोली, कोबी, कारात्यांतूय व्हड प्रमाणात फायबर आसतात. फायबर हो पचूंक शकना असो कार्बोहायड्रेटाचो एक प्रकार. फास्ट फूड आनी प्रक्रिया केल्ले जिन्नस खाल्ल्यान चडशा लोकांक फायबर मेळना. हाका लागून बद्धकोष्ठताय, रोखडेच थकप, जिवान मोठे जावपाच्यो समस्या निर्माण जातात. फायबर भुरग्यांक वाडपाक मजत करता, रोगप्रतिकार शक्त वाडयता आनी वजन नियंत्रणात दवरपाक मजत करता. नव्या संशोधनाप्रमाण गोडेमुताविशीं एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विस्रायर पडपाची चड शक्यताय आसतली खंय. ते भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय ह्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आंगांत साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात. मजगतीं गोडेमुताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशा अभ्यासांतल्यान फुडें आयला. संवसारीक भलायकी संघटनेन WHO उक्तायिल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षयरोग म्हळ्यार टीबी हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकड्यांत पयल्या क्रमांकाचेर पावला. 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयलां. फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडले. तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगे आशिल्ल्याची नोंद जाल्या. क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशा कडल्यान खोकली, शीक वा थूक हाचे वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान पुलवावाचेर परिणाम जाता. तो आडावंक वा ताचेर उपचार करपाक मेळटा.